बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोन्याचे सुख्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे असो. मोगाचनो साध्या काळाच्या 15व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रम आम्ही संगता जमल्या. आईची देवस्तुती देवाचे उतार भवार्थान ऐकून जिवीत पडावळीत करून उलो घेता. आमचे जिये देवाचे कुशेप्रमाणे जियो आणि 100 वांट्यांनी फोड देव देवाचे उतर प्रेरण देखून देवाचे उतार मानान स्वीकार करूया आणि जियेन पाड एक बरी क्रिस्तांव जीण जियो. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाचो आदार मागया. हे मिसाची ते संवाद हे बरी आसात. वाड्या फेस्ता संदर्भी कार्मेल वाड्याघरा अर्गामीस दितात. इतर अर्गामिसा बेनिश लॉरेन्स पिंटो पॉम्पेवाडो जन्म दिसा संदर्भात अर्गामीस प्रिमा मोनिज बाळमरीवाडो जॉन डिसोजा आणि कुटुंब लुड्सवाडो फ्रांसिस डिसोजा आणि कुटुंब कॉसेसा सॅबिनिसोवाडो रोशन पिरेरा आणि कुटुंब लुड्सवाडो वॉल्टर नीना रोड्रिगस वेलंकडेवाडो. देवादिनचा नेपासोत मिसा लॉरेन्स आणि सिसिलिया पिंटो हांच्या खातीर सोफिया पिंटो फातिमावाडो बेंजामिन रोजा कुटीना हांच्या खातीर लुसी कुटीना पॉम्पेवाडो. देवादिन जाल्यार दुसऱ्या वर्सा संदर्भार एप्रेक्सिन रेंजल हांच्या खातीर सरिता सेरावो वाडो जेजुवाडो. हॅरी क्रिस्टिन कुलासो खातीर नॉर्बर्ट कुलासो पॉम्पेवाडो. 7व्या दिसाचे मिसा संदर्भार पॉल फर्नांडिसाच्या जेराल्ड सेरावो वाडो जेजुवाडो. 7व्या दिसाच्या मिसा संदर्भार ग्रेसी पिरेरा हिच्या जेराल्ड सेरावो वाडो जेजुवाडो. आयच्या दिसा जन्मदिवस आचरण करची हे बरी आसात. जेसिका डिसोजा पॉम्पेवाडो, रोनाल्ड डिसोजा वेलंकडेवाडो, लविना डिसोजा पॉम्पेवाडो, अरविंद कार्डोजा सांतातोरवाडो, सैमुअल पिंटो फातिमावाडो, रितेश मस्करिनस विद्याधरवाडो. हांकां जन्मदिवसाचे शुभाशय पाठोवन देवाचे आशीर्वाद तांचे आमी मागया. हे मिसाचे बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. आमच्या पालकांक सुखीक फुडेपणाक लागून देवाचो आनी आमच्या भाव भयणीचो पोरसाने मागया. सांगता म्हणया हो पालकी सर्व देवान आटूकान भाव भयणीनो म्हजो गुरू सांगता मनाक चिंतून कोणाक विचारू वायट्या घालून बरें करूं आनी शांती प्राप्त केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासलो एकेन सगळ्यांक सांगता बरी सगळ्याक तुमकां आनी भक्ता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्व देवालागी विनंतीकार प्रार्थना मागता. जर पदवेदार देव आमची काकूट करून आमची पातकां बसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
देवा आमच्या सगळींच्या बापा वाट सुटलेल्या तुझ्या स्वतःचो उजवाड तू दाखयताय आणि जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडताय आमचे जिणेचे सानिध्य क्रिस्ती भवंताचेर आणवता ते पयस करूंक आणि हो भवंत दीर करता ते धरूंक आमकां करपा दी आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणाची येता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप सरस्वर अशें म्हणटा कित्याक जशें पावस आनी बर्फ मळबागांत पडटात आनी ओंप्यांक बी दिवंक आनी जेवतल्यांक जेवण दिवंक भूंय भिजयतात ती सुपट करतात तातूंत किर्लोंक लायतात आनी हे केल्ले शिवाय फाटीं वचनात तशें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी फाटीं येना बगात म्हजी खुशी पालता आनी जें कितें करूंक हांवें ताका धाडिल्लें तें सगळें करता देवाचें उतर हें Oh
ताची कृषी बेटा बैला तिथा शेंगा ती सगळी संतोषाच्या उन्हाळ्याने गायन करतात शेतीचा. बरयल्या पत्रांतले वाचप. भाव भयणीनो, ह्या काळार आमी सोंसतां कश्ट मुखल्या काळार आमचे देव व्यापी जावचे आसा त्या महिमेक सरी केल्या ते कांयच न्ही म्हूण म्हाका दिसता. आपल्या भुरग्यांची महिमा देव केदाळा उड्डापी करीत म्हूण सगळी रचना वडत रेगार राखून आसा. सगळे सृश्टीन आपलो शेवट जोडलो ना जाल्यार ते तिचे स्वंत कुशी वरवीं न्ही, बगार तिका तशें काल केल्ल्या देवाचे कुशी वरवीं ते जालां. तरी सृश्टीक एक भरवसो आसा. आपूण नासाच्या गुलामपणांतली सुटून देवाच्या भुरग्यांचे महिमेपण स्वतंत्राची वाटेली जातली म्हूण तिचो भरवसो. कित्याक प्रसुती फुडें येतात त्या येण्यावरी सगळे सृश्ट आपले हर एक रचने सगळे आजून पर्यंत कश्टां दुखांची हसकां सुसकां सोन आसात आमी जाणा. सगळी सृश्टी मात्र न्ही, पवित्रत्व प्रथम फळ म्हूण घेतलेले आमी आमचे सगळे कुडी गुलामपणांतले सुटका मेळोवन देवाच्या भुरग्यांचे दत्तपण आमकां केदाळा लातात म्हूण अत्रेगून आसता अंतस्करणी सुस्कारता. देवाचे उतर हे उद्गार. जाका तो मेळटा तो सुसनाक वाडटा. सगळे स्पोर तुमचे सवे असो. माझ्या बापाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. त्याच दिसा जेजू त्या घरांत तो भायर सरोन सरोवराचे वेळेर बसून बसलो. आपल्या भोवतणी एकठांय जाल्ले लोकांचे जल्म पळोवन तो एक दोणीर सोडलो. लोक सकड वेळेर उबो रावलो. तो जेजू ओपारींनी सवार संती तांच्या लागीं उलयलो. ताणे म्हळें एक ओंपी ओंपूक भायर सरून गेलो. तो ओंपतना थोडे मी मेरेर पडले आनी आकाशाच्या सोपण्यान येवन ते गेले. हेर थोडे चड मातीनातले कडपी सुवातेर पडले. हांगा माती वयले बारस आसले वरवीं बेगीनच ते किरलले. पूण सूर्य भितरून येताच ते गरपले आनी ताका पालां पडोवंक नातरी देखून ते सुकून गेले. हेर थोडे कांट्या झाडां मदें पडले आनी कांट्या झाडां वाडटाना ताका तांणी चिरडून मारले. आनी हेर थोडे बरे सुवातेर पडले आनी ते वाडून फळ दिवंक लागले. थोडे 100 वांटे, थोडे 60 आनी थोडे 30. तुमकां कान आसा जाल्यार आयका. उपरांत शिस फुडें येवन जेजू लागीं विचारी लागले, तूं तांच्या लागीं ओपारींनी कित्याक उलयताय? ताणें तांकां जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार सर्तीच्या राजाचे गुट समजूंक तुमकां फावो जाला, तांकां फावो जावंक ना. जाच्या लागीं आसा ताका बरोवन ओंतसा दितले आनी जाच्या लागीं कांय ना ताचे आसतले सयत कान व्हरतले. देखून हांव तांच्या लागीं ओपारींनी उलयतां, कित्याक ते पळयतात तरी तांकां दिसना आनी ते कान दितात तरी तांकां आयकना वा समजना. अशें तांचे थंय सिद्ध जाता इसायाचो प्रवाद.
तुम्ही पत्त्यान कान दितल्यात तरी तुमकां समजोवचें ना, दोळे स्वप्न पळयतल्यात तरी तुमकां दिसचें ना, कारण हे परचेचें काळीज धाड्डें जालां. तांचे कान जाल्यात दाट आनी दोळ्यांक पडलां धांपण, ना तर तांच्या दोळ्यांक दिसते, तांच्या कानाक आयकते, तांचे मतीक समजते, अशें म्हजे ते पाटी परतते आनी हांव तांकां दूर करतो. पूण बाकी दिश्ट आसलेले तुमचे दोळे, आयकूंक सकत आसलेले तुमचे कान, सत हांव तुमकां सांगता, सवार प्रवादी आनी भाग्यवंतू तुमी पळयतात तें पळोवंक आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना, आनी तुमी आयकतात तें आयकूंक आशिल्ले, पूण तांकां तें आयकूंक मेळ्ळें ना. तर आयका तुमी मुख्याच्या ओपारीचो बिबर, जो कोण राजाविशांतले उतर आयकता पूण ते मतींत व्हरिना, तो मेरेन पडलेल्या बियाबरी देवसार येता आनी ताच्या काळजांत ओंपलां तें काडून व्हरता. कडपी सुवातेर पडलेलें बी उतर आयकल्ल्या परा संतोशान घेता ताका सरी करियेत, पूण ताचें तें पाण रुमूनांतले वरवीं थोडोसो काळ तें उरता. उपरांत पुत्रा पासून तो कश्ट तरी उठत जाल्यार तो ते घडयेन सांगता, जो कोण उतर आयकता पूण ह्या संवसाराच्या राटावळींनी आनी धनाच्या भुलीन ते जीव दिता आनी फळावीण करता, तो काट्या झटकुटा मध्ये पडलेल्या बियाबरी शेकी बरें सुवातेर पडलेले बी उतर आयकून मतींत व्हरतल्याक सरी करियेत, तसलो फळ दिता. एकलो 100, एकलो 60 आनी एकलो 30 वाट्यांनी. देवाचे उतर ये, ह्या दिसांनी बरो पावस येयलो आमकां पळोवंक मेळटा आनी ह्या पावसा वरवीं आमच्या भोंवतणी मस्त बदलावण जालें. 1-2 म्हयन्या आदीं आनी आतां आमी पळयल्यार जायती बदलावण जाल्ली आमकां पळोवंक मेळटा. कलाकार असल्या वेळार प्रकृतीचेर दिश्ट घालून सोबीत चित्रां सोडयता आनी ताच्या उपरांत बऱ्या मोलाक विकता, पूण तांकां मेळिल्ली आयडिया हे चित्रांक प्रकृती जावन 1-2 म्हयने आदीं जर तर कोणे एकल्यान बऱ्या पिकास काडून फोडल्यार ताका कळटलें काय म्हळ्यार ह्या जाग्यार 2 म्हयन्यांनी 3 म्हयन्यांनी कितें झाडां येवचीं आसात आनी कितें किरलं जावं काय मात्र ताका दिसता. एक फावटी पावस पडलो म्हणटकच तरावणचे संती थंयसर ते किल्लो वयर येता, जांवकरो तायकिलो या तेरे या इतर कसली संती 2 आनी पुरा कसली विचित्र बदलाव देवाची अजापा हातू आमकां पळोवंक मेळटा. आनी चिंतिनातले बरी कितें मातयेंत आसा तें किल्लो वयर येवन सोबाय दिता प्रकृती. सुक्या धर्मेक पळयल्यार आमकां कळटेच ना असले संती ह्या मातयेच्या भितर आसात म्हणून. देवाची जाणवाई आनी ताची कर्तुवां इतल्या सोबायेची ती एक अजापूस आमी पळयल्या. आमच्या वरवीं ते करूंक साध्य ना. देखून पडलेलो पावस धरणीचेर तो फोड दिल्या शिवाय रावना. इसाया प्रवादीच्या पयल्या पुस्तकांतल्या वाचपांत आमी पळयलें पावस पडलेलो बरफ पडलेलें आमच्या गांवांनी थोडे कडेन. त्या कार्यकर्त्यांक प्रकृतींत अजापा आसा करता. हे एक वरतें अजाप आमी भोंवतणी पळोवचें आजकाल. आनी तेच प्रमाणे आयच्या सुवातेच्या वाचपांत आमी पळयता देवाच्या उतराचो म्हत्व कशें पावस धरणीचेर पीक इल्लाशें करता आनी ताच्या मागीर प्रकृती सोबायेन भरता. तशेंच देवाचें उतर मनशाच्या कानांत आयकल्लें काळजांत रोंबुल्लें तें सोबाय दिल्या शिवाय रावना. कसल्या नमुन्याची सोबाय ती सोबाय आमकां कितें बैलान कुडीन दिसता ती न्ही. पगार देवाचें उतर आयकल्लें आनी तें बऱ्या रितीन स्विकार केल्लें तर आमचे तरी
सोबाय पळोवंक मेळटा गुणांची आनी ताज्या मागीर आत्मीक वाडावडीची आत्मीक जिणेक सोबाय जाल्ली सहज जाल्ली सोबाय आमच्याय जिणेंत आमकां ती पळोवंक मेळटा. जेजू हो बारीनी जेजू तांच्या लागीं उलयता. तो एका दर्याच्या वेळेर म्हळ्यार तडीर उबो रावलो आनी थंय ताची शिकवण आयकून मस्त लोक येता. कित्याक म्हणाले जेजूची शिकवण विशेष मस्त मनीस त्या वेळार शिकवणदार आसले मस्त आसले आनी ताचो दीस पडटो रासी खात्ता व्हरून ते जोडटात. तांकां आमी फारिसेव आनी शास्त्री म्हणटा. प्रत्येक जावन शास्त्री आयच्या काळार आमी ताका सरी करचे जाल्यार कोणें पोस्ट ग्रॅज्युएशन करता PhD आनी परत केल्ली आसा तांकां आमी पंडीत म्हणटा एक्सपर्ट्स जाणारी मनीस. आनी तसले जावन आसा ते व्यक्ती फारिसेव वर्गांतले शास्त्री ह्या नियमशास्त्रा विशयांत सरीत समजणी जोडलेले बरे गणित आसले मनीस. आनी असले मनीस जायते आसले जेजूच्या काळार आनी तांच्या लागीं जेजू उलयता आसतना हो बारीक मुखांत उलयता आनी ताच्या इड्यांक जेजूचो कोडू अनुभवी आसा ते आमकां पळोवंक मेळटा. तांच्या लागीं तो हो बारीनी उलयता कित्याक म्हूण सांगल्यार सुडार रितीन उलयल्यारी आनी ताच्या मागीर हो बारीक उलयल्यारी ह्या मनशा कडेन फलितांश फळ एकच. कित्याक म्हणाले तांचें मन धांपून आसलें. जेजू म्हणटा आसतना ताणें काल सांगल्यारी ते स्विकार करून तयार नासले. आतां देखून जेजू तांच्या लागीं हो बारीक उलयता पूण तांकां अर्थ जाता. जेजून काल सांगलें ताचो अर्थ बिलकूल तांकां समजता पूण त्या प्रमाणे ते करूंक मात्र तयार नासले. शीस म्हणटात तूं काल तांच्या लागीं अशें हो बारीक उलयताय. आमी सांगत आसतना सुडार रितीन बरें करता उलयताय. तांच्या लागीं काला खातीर हो बारीक उलयलो आनी जेजू तावळो कारण दिता पळय इजाया प्रमाणे शतमाना आदी कितें बरोवन दवरलें पळय ते आयकतले पूण तांकां आयकुचें ना. पळयतले दोळे सोंड पळयतले पूण तांकां दिसचें ना. कोणा विशयांत एकच मनशा विशयांत कोण बरें शिकून आसले आनी तांकां बरी समजणी आसली पूण जेजू थंय आसले ह्या ताणें सांगलें स्विकार करूं नासले मनीस ते. आमी जेजूच्या म्हणयारपणांत पळयलें जाल्यार कितले जाण शास्त्री आनी फारिसेव जेजूचो फाटलो करूंक आयले. देवाचें उतर टोरा हे नियमशास्त्र बरेंकर जाणा आसले आनी ताच्या भायर येवपाचो सोडमोडदार कोण आनी ताचें लक्षणां कितें बरें करीत आसले मनीस ताचो फाटलो करून घेवना. कांय थोडे एकले दोग आयिल्ले कोण नाका. तांचे पैकी एकलो निकोदेम तो जेजूचो शीस जावंक आशेन आयिल्लो मनीस पूण काळोखाच्या वेळार पूण ताका भोगताले भितरल्या भितर भोगतो जावंक आसो पुरो कांय मनशाला सोडमोडदार म्हणून पूण मस्तू जाण येवना. थोडे जन्माक मस्तू मनीस कोण आयिल्ले मस्तू मनीस कोण आयिल्ले की म्हूण सांगल्यार शिंगप नासले मनीस सादे मनीस दीस पडतो ग्रास सोडटे मनीस आयिल्ले. आनी ताणे देखून जेजू ह्या बोपारी मुखांत एक संदेश ह्या मनशांक दिता. कोणाक म्हणाले कोणाक नियमशास्त्र बरें कळीत आसलें देवशास्त्र कळीत आसलें तांकां तो बोपारी मुखांत एक संदेश तो दिता ते आमकां पळोवंक मेळटा. ह्या वाचपांत जेजू उपरांत शिसा लागीं उलयता आसतना तांकां मस्त शिकप ना बरें मन आसा. तांच्या लागीं उलयता आसतना हो पारीचो अर्थ तो सांगता. थोडे बी कटपी सुवातेर पडले थोडे बी वाटे देगेर मागीर थोडे कांटे जर कुडो मदें आनी थोडे बी बऱ्या सुवातेर पडले बरें फळ दिवंक लागले. आमी पळया मस्त भोंवती देवाचें उतर वाचता आनी आयकता कितें परिणाम जाता आमच्या जिणेंत. आमी सुरू जावन आज पर्यंत काय कितले भोवटी आयकलां देवाचें उतर जावं पुरो पोरण्या सोल्लेतावन नव्या सोल्लेतावन आनी एक दिश्ट आमी आमच्या जिणेचेर घाली जाल्यार ह्या देवाच्या उतरा वरवीं कितलें बरेंपण आमचें थंय जालां कितलें परिवर्तन आमचें थंय जालां. थोड्या तरी जालां जावं पुरो काल्या खातीर जायना. काल्या खातीर जायना म्हळ्यार दिसाच्या वेळार वाचूंक आसा आनी आमकां वता आसा केदाळ उबें रावचें केदाळ बसचें ऑटोमॅटीक रितीन गंधार पळय म्हणटा उबें रावता बसता. ताज्या मागीर
बाई वचून विचारल्यार आज खंयचे वाचप आसले पयले वाचप खंयचे आसले कितले जाणां कळीत आसा म्हूण विचारल्यार कळना आमकां मात न्ही आमी सगळे शिकतना तशेंच आसताले आमचो पांदरा भाऊ आनी आयताराचे आमचे मीस जावन बायल ब्रेकफास्ट जावन येता आसतना तो ताच्या बागला कडेन रावून आसलो कोणी तेणें पाशा जाला तो आनी बसून दिसलो आज वाचप खंयचे आसले कोणाक मागीर शर्मा काल म्हणे वगत रावचे एक सेंटेन्स सांग या ना काल म्हणून मग ती नासतरी सोमवारा कित्याक म्हणाले गमान बी आसले म्हूण सगळे ते काल देवाचे उतर वाचिल्ले आनी ताच्या मागीर ताच्या उपरांत ताचे वयर काल न्ही आगलो न्ही दुसरे समाज शक्ती मोती भितर आसले आज सांजे लिंगेचे ताच्या उपरांत परीक्षेक कितली तयारी जाल्या आनी ताच्या उपरांत मॅचांत कोण मुखार आसा हे पुरो समाज शक्ती भितर आसताले हे आनी एक भितर बसना देवाचे उतर कित्याक म्हळ्यार हे सगळे संती आड येतात आनी ताचे कोण वतलो देखून सडा वचून येता आसतना पळोवचें बादल्या वासाक येलो म्हणून आसा जाल्यार दुसऱ्या वाट्यान कडवेचें कित्याक म्हळ्यार तो आपोल विचारता भितर ते प्रमाणे आमच्या सगळ्यांची सडा वचोनाची गजाली कालेक म्हूण सगळे विचारले आमकां वस्तू जाणां कळीत आसा कालेक म्हळ्यार सवयेच्या बळान उरता सवयेच्या बळान बसता सवयेच्या बळान आयकता आनी ते देखून ताचो वस्तो फळ आमकां मेळा खंय रेते गेल्ल्या वेळार कंटिन्युअस परत्यान मार नासा पळय ते जाल्यार भितर येता आसतना इल्लीशी पद्दवण जाता उबेर येता तुका वेळ आसा की 1.5 वर 2 वरां बसून आयकूंक देवाचें उतर हांव सांगता म्हूण सांगून कितलो हो तेंप एक हप्तो 2 हप्तो मागीर ना मागीर निवता प्रदंड जाता अशें थोड्या मनशांनी देवाचें उतर खंडीत जावन बिलकूल ते बरें फळ दिता कारण म्हळ्यार तांचे गमान सगळे या मोलादीक उतरांचेर आसता देवाचें उतर म्हूण सांगल्यार चिल्लारे काणयेचे भुगुनी तियेरीनी बगर देवान उसारले उजवाड जालो तुजो हात लांब सोडून लांब जालो आनी ताच्या उपरांत ऊट आनी चल्लो तो आपूण केला कारण ताणें सांगलें मात्र तशेंच जालें तो पावार देवाच्या उतरांचो आनी ताचे करून ही उतरां आमी आयकत आसतना हेर बुकांबरी आनी हेर उतरां बरवीं म्हाका आमचे सगळे काळीज आनी मौन हातू आसत जाल्यार ताचो फळ आमच्या जिणेंत मेळटा एक बरी वाट हांगासर दुर्गेत जाल्ली खूब अपूर्वांची संगत वाड्याक आसता वेळार हांवें पळयले त्या वाड्यांत इनामां वांटलीं कोणाक कितले आयता म्हणून तुका पूण जाल्यार ताच्या वाड्यांत तांणी एक बरेंशें एक चित्र आटयलें कारण म्हण जाल्यार भुरग्यांक आनी कोणाक दिसा म्हळ्यार खंयचे वाचप आसले ताजे उपरांत तातूंत कितें विशय आसलो आनी ताजे उपरांत शर्मा वागडार ताणें सांगिल्लें तें बरोवन दिवंक जाय आनी ताच्या मागीर तें बरें करून इवॅल्युएशन केलें वाड्याच्या फेस्ता दिसा तांकां इनामां वांटलीं ते इनामां वांटल्या उपरांत तशें करतात पूण जाल्यार एक प्रयत्न चल्ले कारण म्हण जाल्यार ह्या खातीर इन्सेंटिव्हा खातीर बसून कान दिवन आयकून बरें करून बसून चिंतून धरून थोडे कोणी बसून तांणी बरयले आनी ताका इनामां मेळ्ळीं जर असले प्रयत्न आमी करता जाल्यार खंडीचो वस्तूनी जाल्यार इल्लो प्रमाणे मेळटा 30% जाल्यार 20% कोणी फळ दीत देवाचें उतर आमी आयकलें देवाचें उतर तें वस्तू विचित्र नवला आमच्या जिणेंत करता अद्भुतां बऱ्या रितीन आमी आयकुया आनी तशेंच दियाळ्या आमच्या काळजामानात जिरोवया आनी आमच्या थंय वर्ती बदलावन देवाचें उतर हाडटले उबे रावया आनी आमच्या भवार्थाची उत्साहान आमी करूया सत्मंता देवा सर्वप्रभुता बापा सगळ्यांची पृथ्वीच्या असणाराक आनी येशू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सत्यान सुपुत्र संभवलो आमकां गोरयेकान जल्मलो आमकां ताका ताणें सोदले ताका उत्साह पडलो तो देव ताका निके दिलो तो देवामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा देवाचो सत्य जिवाक केलो सगळ्यांक पडलो सर्वप्रभुता उचला उचला Esta angulanche nell'anche sostituito del vetolo, Sasmanta poluita mia, cattolico bisare, otto proietta, tapca che possame, pulice suancor, sapusche cili. Amen.
आम्ही उसालेल्या भावता आणि पातळीने आमचे गोस्वाला देवा उपकार आम्ही उसालूया. सखीच्या बाबा होवी सभेत पापसाहेबान इस्पानी या सरकारी आणि धार्मिकांनी पवित्र पुस्तकाचा प्रेरणसो दैविक उतर आपले जिणे आणि तरणे मरीपार हैरान दिवसाविषयी आमची उर्बा आणि आसक्त सदैव मागता जबाब बापा आमचे मागणे आहे. आमच्या देशात विविधताय विशेषताय जाऊन असता सर जातीगतीच्या आणि धर्म विश्वासाच्या लोकांमध्ये खरी शांती आणि राजी वस्ती करीशे तुझे उतर धर्येतल्या पावोवन मागता. आमच्या दर्याच्या भुरग्यांक आणि वजनाक तुझ्या उतराक फुलोक आदार दी. हरेक कुटुंबात समाधान रास करून हरेक कुटुंबाच्या सदांनी आपली जबाबदारी वळखून जियो तुझ्या उतरान त्यांची मोद जोराय मागता. पिढेन त्यांनी उतर काळीने वळवळीच्या सुनिस्तान तू मोगाच्या आणि दयालयाच्या उतरांनी बुजय. तुझ्या उतरांनी आटापसो बुजावणेचो संदेश तांचो कण घेऊन या बुजावण घेऊनच्या तुका मागण्याद्वारे वळखून आदार दी म्हूण मागता. आज आम्ही कर्मेल वाड्याघरा आमचे पात्रोन कर्मेल सायबिणीचे व्यस्त आचरण करच्या संदर्भी कर्मेल मायेची विंचणार आशीर्वादा आमच्या फिरगतीच्या हर एक कुटुंबाचे देव देऊन तुझ्या लागीं परतून मागता. ह्या वेळी भोवती एकठांय जाल्यार आमी हर एकल्यानी पवित्र पुस्तक वाचून नियालो आनी जियोन आमकां तुज्या उतराच्या मोगान गोड तुज्या पुता जेजूचे वळख आमचे उर्बेस्त क्रिस्ती जिविता मुखार हेरांक दिवंक आमकां कृपे बोर म्हूण मागता. एकडे करून मौनपणी आमच्या वैयक्तीक गरजा खातीर मागया. प्रत्येक जावन प्रायवंता खातीर पिडेस्ता खातीर सोबीत चिजून आपूण तांकां बूट करच्या खातीर आनी तशेंच इतर चोडा जाणांनी तांच्या खासगी वैयक्तीक गरजा खातीर मागिल्ल्यो आसा. एकल्याक इंटरव्यूवान पास जावच्या खातीर आनी एकल्याक भलायकी मेळच्या खातीर वस्तू त्या प्रमाण भलायकी बरी ना अशें हेर सवार सक्ती खातीर मागूंक विनंती केल्ली आसा. ही सकट मागणी सर्वेस्पराच्या पांया तळा दवरुया. ताच्या वखदां जाणवाय आनी उदारपणान जे कितें फावो आसा त्या फावो करून दिवची म्हूण मागया. सर्तीच्या बाबा आनी उसालेली आमची मागणी तोडी आनी तशेंच इतर साहित्य गरजो आमच्यो आसात आमी तुज्या पांया तळा ते सकडी दवरता. आमकां कितें जाय तें तूं बरें जाणाय तुज्या उदारपणान तें आमकां दी म्हूण मागता. तुज्या पुता आमच्या सुमयाची सुचे नावी.
आमचे हे बलिदान सर्वपदवेदार देवाक मानता तसले जाव म्हणून मागत. सर्वेच परा तुका उलो मारतले तुझे पवित्र सभेच्या ध्येयाचेर तुझी दया दिश्ट घाल आणि आमची पवित्रताय वाढोवून ती बदलून आमच्या आत्म्याचे पोषण करून दी. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेच पर तुमचे सभे आसूं आमची काळजां उबारूया. सर्वेच पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेच परा पवित्र बापा सर्व वेदनांनी ससनाच्या देवा सर्व कार्य आणि सर्व ते जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्यावरवी आम्ही तुका दिनवासून पावो. हो कायदो नीतीसो आणि आमच्या फायद्यासो आमच्या असत विनाशी सैमाक तुवें तुझे अगणित पदवेचो आधार दिलोय. पूण सोडवून आम मनशांची आमचे सक्की एकल्यानच करी मनशान होपणारेली इश्टगात तुझी जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्यावरवी खुद्द मनशान परतून जोडची. ही येवजण तुझ्या मोगाची तातूंत अधिक प्रसन्न महिमा तुझी. देखून त्यास जेजू उदेशी देवदूतांचो सगळो दरबार संतोषान भरून तुझे मुखार तुका वाकणता वयर सरकार. तांचे वाकणणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुझी स्तुती गायता. तुझ्या पुता आमच्या सुम्यावरवी पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन सर्व जीव आणि पवित्र पडूक जाता. उदेक दिता वस्तेक ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काशा परसा तू जमेता जाय. देखून बापा कसलेपणी आमी मागणी करता तुका भेटोवच्या कामे घडल्यातली देणी त्याच पवित्र आत्म्यावरवी तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तू पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो परत एक सवती राती ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो उडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून तो समर्पणची. त्याचपरी जेवण जाता आसत आनी काल्स घेतली तुका नव्यान बीन वस्तो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासवी कराराचे रगत पातकाचे बोगसाणे मेळच्या तुमचे पासून आनी समेस्त मनशा पासून ते भारवतले. हे म्हज्या उडासा करा. Taso kudu berkeduya. Amin.
जिवंतपणाचो आनी सगळ्या सत्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पडून आसा देखून आमी उपकारी रात जालें हे जिवीत आनी पवित्र पडटा ते बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचे तुजी दया दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान बसताय तांकां ताच्या पवित्रत्व्यान भर आनी जेजू सोबे एक गूण आनी एकत्म आमी जावंक नेटली तुका भेटयलेले सासणीक दान आमकां करूं आनी अशें देवाच्या माये भोव बगेवंत आमकां मरयेच्या तुज्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षाच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तूं विसरून काडलेल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांच्या विनवणेचो आधार आमकां निरंतर मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता बाबा हे बरे वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या सागरा फ्रांसीस आमच्या भागवंत बापाच्या पेद्रू पाऊल आमच्या गोवळी बापाच्या सांगता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्या आनी मनेऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे पंचे सांगाते ह्या संवसारांत वाटसुरो तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान तीर कर तुजे उचित व्यक्ताय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कणमळे बाबा संवसारात शिकपडल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे दयेकताय आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणी आनी तुजी इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मायपासा तुज्या राज्यांत घे थंय आमी तुजी महिमा बघून सासणाक दादोशी जातला म्हणून आमकां भरवसो आसा क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देश सगळे बरे वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सदा त्याच जेजू पवित्रत्वाच्या एकपणान सर्वस्वेदार बापा सर्वंतर आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना जेजून देवाक आमचो पाप म्हणून उलो करचे पाप ताणें आमकां फावो केला आमी सर्वय देवाची भुरगीं सांगाता मेळून सगळी बापाक उलो मारया आमच्या बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजें इच्छेन साकार करता तुजी संवसारांत जावं आमचो तुजपडटो त्रास आमकां दी आनी आमचे सगळे गोश्टींता तशेंच आमकां बदल आनी आमकां लायणी पडली नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सगळेच परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत समस्त काय आमकां दी सगळीचे भाग आनी आमच्या सर्वोत्तराचे जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अंतरेकतल्याक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पत्कांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांमुळे तुमकां शांती दवरता तुजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशलपणाने तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोम्या आसो मोगाळ सुकृत जावन एकामेकाक शांती दिवया तुझी कूड आनी रगत आनी सूख वेळोवन आमचे झडपी आनी नेस काडीन जावन पूण तुजे काकुळटीन आमच्या आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद पळया सोमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे आनी आमच्या हर एकल्याचे पाप तो काडता ह्या सोम्याच्या जेवणाक आपयल्यान सगळ्यांक सुभागी
प्रार्थूया. सगळीच्या बाबा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणात आम्ही वाटव घेतलं. हे पवित्र रीतीन परतून वाटव घेऊन तुझ्या जिबीत आमच्या भितर अधिक अधिक वाढो हे आम्ही मागता. ख्रिस्त आमच्या सुमयावर होई. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. सर्ववेदार देव बाप आणि भूत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपला आशीर्वाद घालो. वचोन्यात ख्रिस्ताच्या शांतीत आणि समाधानात तुमका धाडता.